Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाचो मेळावो नावेली जालो. हजारांनी बायलो मेळाव्याक हजर आशिल्ल्यो. फ्री लाईट, फ्री उदक, फ्री तीर्थयात्रा, बेकारी भत्त्या उपरांत आतां बायलांक अपडेटेड गृह आधार. गृह आधार योजना, गृह आधार योजना जो अभी 1,500 रुपया मिलता है, इसको हम बढ़ा के 2,500 रुपया महीना करेंगे. दूसरा, जिन महिलाओं को गृह आधार योजना नहीं मिलती, एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है, हाउसवाइफ को मिलती है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, और दूसरी महिलाएं जो 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाएं जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, उन सबको 1,000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाता है. ओल्ड गोवा वादग्रस्त बांदकामा आड उपासाक बशिल्लो अमित पालेकर आनी ताच्या फामिलीक मोठ्या दबाज्यान येवकार. 14 दीस म्हाका आमच्या सीएम सरान फोन केलो, जायना जाल्यार उठ, तुजे कडेन जायना जाल्यार उठ. हांव म्हणलें जाता. तुमी जर 15 दीस करूंक शकले उपाशी रावन, तुमी केले देशा खातीर, स्वता खातीर करूंक ना, तुमी देशा खातीर केले आनी सगळ्याक खातीर तुमी फुडें चल्ले. तुमी जर 15 दीस करूंक शकता आनी हांव 3 दिसान जर सोडले जाल्यार तुमी म्हजे गुरू खंयच्यान. तुमी जर म्हजे गुरू आसा जाल्यार आय हॅव टू बिलीव इन यू. नावेली मेळाव्याक रिस्पॉन्स बरो आयला. प्रमोद सावंताचे सरकार जे आसा बीजेपीचे, आनी खूब लोकांक ते आयज डिग्री आधाराचे पयशे येना जाल्यार people are not receiving that money. These people, BJP have got all the money, they have got all the funds to buy MLAs, to import MLAs. They can buy them. त्यांच्याकडे कोट्यांनी पैसे आसा to take MLAs from Congress and other parties, but they don't have money to give a woman. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.